नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता तळलेले मोदक। हे हांवें धाकले 1 कप गव्हाचें पीठ घेतलां। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ, 1 चमचो घालता तूप, मिक्स करून घेवया। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालून घेवया। पीठ कालयता आसतना मातशें घट कालून घेवपाक जाय। थोडेशें तेल लायता, 1 चमचो तेल घातला। तेल लावन अशें मातशें मळून घेवपाक जाय। पीठ मळून जाल्या नंतर हाचेर झाकण घालून 10 मिनटां आमकां अशेंच दवरपाक जाय। पीठ आतां भिजत दवरल्यार 10 मिनटां जाली। पीठ मातशें बरें मळून घेवपाक जाय। अशें करून आमकां गोळे करून घेवपाक जाय। अशें करून हांवें गोळे करून घेतले। तातूंत भरपाक हांवें चून करून घेतला। 1 वाटी सोय, अर्द वाटी गोड, अर्द चमचो वेलचीची पावडर, थोड्योश्यो काजू बियो घातल्या हांवें तातूंत आनी अर्द चमचो तूप। हे सगळें घालून हांवें बरें तळसून घेतलां आनी चून करून घेतलां। हे पळयात, अशें करून चून करून घेवपाक जाय। थोडेशें सुकें पीठ घेतलां। गोळ्याक अशें सुकें पीठ लावन घेवपाक जाय आनी लाटून घेवपाक जाय। लाटता आसतना तुमी मोदक जितले मोठे करतली त्या प्रमाणे लाटून घेयात। लाटता आसतना खूब दाट लाटपाक जायना, अशें करून लाटपाक जाय। हे पळयात, अशें करून हांवें लाटून घेतले। सगळे मोदक एक सारखे जावपाक जाय, ताका लागून हे हांव अशें कापून घेता। हे पळयात, अशें हांवें सगळे कापून घेतली। सगळे एक सारखे करून घेतले। आता हातून आमकां चून भरपाक जाय। थोडेशें उदक लायता सायडीन, अशें उदक लावन घेवपाक जाय। उदक लावन घेतलें म्हणटकीर तें बरें चिकट्टा। आतां आमी मोदक करपाक घेवया। सारण भरल्या नंतर अश्यो सारक्यो पाकळ्यो करून घेवपाक जाय आनी अशें बंद करून घेवपाक जाय। ताटान थोडेशें पीठ लावन घेता आनी हे मोदक आतां हाचेर आमी काडून घेवया। हे पळयात, अशें हांवें मोदक सगळे करून घेतले। आतां आमी फ्राय करून घेवया। गॅसार हांवें कायल दवरल्या, तातूंत हांवें तेल तापत दवरलां। पयलीं आमकां तेल बरें तापोवन घेवपाक जाय। एकदां तेल तापल्या नंतर मागीर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। आतां तेल बरें तापलें, गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता आनी आतां आमकां हातून मोदक सोडपाक जाय। मोदक सोडटा आसतना अशें परते घालपाक जाय, कारण हांगा वयर मातशें दाट आसता आनी भाजपाक चड वेळ वता, ताका लागून घालता आसतना अशें परते घालपाक जाय। तेलान सोडल्या नंतर अशें वयर ताजेर तेल घालपाक जाय, अशें मदीं मदीं फिरोवन घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान सारके फ्राय जावपाक जाय। आतां परतून घेवया। आतां हांवें गॅसाची फ्लेम लो केल्या। सगळ्या वटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। आतां सगळ्या वटल्यान बरें फ्राय जाले। पळयात, एकदम मस्त फ्राय जाल्या। आतां हांव काडून घेता। तळलेले मोदक, फ्राय केल्ले मोदक तयार आसा, रेडी आसा। करपाक खूब इजी, खूब वेळ लागना, रोखडें जाता। तुम्ही नक्की चवथीक करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।